नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। झेडपीक वेंचणूक खर्चाची मर्यादा 75,000 वयल्यान 5 लाखां मेरेन। मतपत्रिकांचेर नन ऑफ अबाव पर्याय ना। राज्य वेंचणूक आयुक्त म्हणटा मतदारसंघ पुनर्रचणूक आरक्षण आयोगाचे कर्म न्हय। बाबूश मोन्सेराताक पक्षांतल्यान काडपाचेर काँग्रेस हायकमांडाकडल्यान कांयच ना हालचाली। लुईझीन फालेरोन फायल पावयली दिल्ली। सप्तका पयलीं प्रदेश काँग्रेसीन बाबूशाक काडपाचो घेतिल्लो निर्णय। गोंयांतूय विसल ब्लोअर एक्टिविस्टांक दीस वायट। अमृत सिंगा उपरांत जुगारा आड वावुरपी कॅप्टन सावंताचेर हल्लो। हात पांय मोडले, गाडी काबार। राती टोळयेचो हल्लो, पुलिसांक कोणूच मेळना। देपोचो मिडफिल्डर रोमियो फेर्नांडीस खेळटलो ब्राझीलच्या क्लबाक। जून मेरेन खेळपाची देपोची मेकळी कपलात फुडें वाडूं येता। स्वप्न पुराय जाल्ल्यान रोमियो उमेदीन। वर्ल्ड कपांत वेस्ट इंडीज झिम्बाब्वेच्या मॅचीन मोडले कितलेशेच रिकॉर्ड। डबल सेंचुरी मारपी क्रिस गेल वेस्ट इंडीजाचो पयलो। दुसऱ्या विकेटीक सचिन द्रविडाचो 331 रनाचो रिकॉर्ड मोडलो। खबरो विस्तारान। राज्य वेंचणूक आयोगान जिल्लो पंचायत वेंचणुके वेळार खर्चाची मर्यादा 75,000 वयल्यान वाडोवन 5 लाख केल्या। वेंचणुकेक मशिनां आशिनात, मतपत्रिका वापरतले। ताका लागून सुमार 4 कोटीचो खर्च कमी जाला म्हूण राज्य वेंचणूक आयुक्त एम मुदास्सिरान मिडियाक सांगले। वेंचणुकेत मतदारांक नन ऑफ द अबाव म्हळ्यार नोटा पर्याय आसचो ना। आयोगान वेंचणूक अधिकाऱ्यांची पणजे बसका घेतली। डिलिमिटेशन, मतदान केंद्रां, मतदान आनी मतमेजणीचेर चर्चा जाली। We are planning to keep the expenditure per candidate at 5 lakh rupees. Earlier in the last election, it was on non-party lines, it was 75,000. That question needs to be asked to people who have done delimitation. We have no powers to either reserve or delimit. No, the Panchayat Act says that, Goa Panchayat Act says that delimitation and reservation is the government. I think you better ask them. We had a meeting with ROs and AROs this evening, and mainly was why to incur 4.5-5 crores of rupees when we can do it with our good old ballot boxes. And there is a charm, whatever you may say, there is a charm in that old style voting. नोटा नहीं रहेगा अभी, हमारे यहाँ प्रोविजन नहीं है। झेडपी वेंचणूक पक्ष पावंड्यार जावपाची आशिल्ल्यान पयलेच फावट उमेदवारांक बी फॉर्म दिवचे पडटले। वेंचणूक 18 मार्चाक जातली। 19 आनी 20 मार्चाक मतमेजणी जातली आनी निकाल लागतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। काँग्रेसीचो आमदार बाबूश मोन्सेराताक पक्षांतल्यान काडून उडोवपाचो निर्णय घेवन सप्तक सोंपलें तरी हायकमांडा कडच्यान अजून अधिकृत आदेश आयिल्लो ना। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालेरो आमदार बाबूशाच्या पराक्रमाची फायल दिल्लीत हायकमांडाक दिवन आयलो। मात विचारल्यार सांगता आपूण खंय मेंबरशीप ड्रायव्हाचेर चर्चा करपाक गेल्लो। पणजे पोर्ट वेंचणुकेत आमदार बाबूश मोन्सेरातान खुलेआम बीजेपीच्या उमेदवाराक वावर केल्ल्यान काँग्रेसीचो उमेदवार पडलो। उपरांत काँग्रेसीन ताका पक्षांतल्यान काडपाचो निर्णय घेतलो खरो, पूण आठवडो जालो तरी हायकमांडा कडच्यान कांयच जाल्लें ना। लुईझीन बाबूशाची फायल घेवन दिल्ली पावलो, मात सोनिया गांधीन बाबूशाक काडपाचेर कांयच आदेश दिल्लो ना। प्रुडंटान ताका ह्या गजालीचेर विचारले, मात लुईझीन म्हणटा तो खंय झेडपी वेंचणुकेची चर्चा करपाक गेला। आपल्याक काडल्यार एकदाची कटकट वतली म्हूण बाबूशान काँग्रेसीक चॅलेंज दिल्या, मात काँग्रेस पक्षाक ताचेर कारवाय करपाक अजून मेरेन तरी जमिल्लें ना। हायकमांडाचो प्रतिसाद नाशिल्ल्यान थळाव्या काँग्रेस फुडाऱ्यांक सध्या हो कार्यकर्त्यां मुखार प्रतिश्ठेचो प्रश्न जाला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोंयचे पुलीस कांयच करिना तेन्ना बेकायदेशीर गजाली आड आवाज काडटल्यांची गोंयांत धडगत ना। प्राणीप्रेमी एक्टिविस्ट अमृत सिंगा उपरांत आतां जुगार बंद उडोवंक आवाज काडपी कॅप्टन दत्ताराम सावंताचेरूय हल्लो जाला। मारून ताचो हातपांय मोडलो, ताची गाडी फोडली। म्हापशेंसावन नासनोड्या घरा वतना राती ताचेर 4 जाणांनी हल्लो केलो। जात्रांतले जुगार आड कॅप्टन सावंत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं वावुरता। वळख सांगूनय पुलिसांक खंय हल्लो करपी मेळनात। काही मंदिराच्या पुढाऱ्याकडल्यान किंवा काही मंदिराच्या पदाधिकाऱ्याकडल्यान जत्रे निमित्त देवाक निधी जमचो म्हणून पुलिसांक दुर्लक्ष करून
थंय जुगार चलचो असो आग्रह धरणारे देवस्थानां ज्या वेळार आमी पळयतात त्या वेळार दुख्ख जाता. ही गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची उतरां. मात परिस्थिती पळयात. गोंयांतूय एक्टिविस्टांक सध्या वायट दीस आयल्यात. एक एक्टिविस्ट हॉस्पिटलांत एडमीट जायत आसा. 15 फाटीं प्राणीप्रेमी एक्टिविस्टांचेर चोर्ला घाटांत टोळयेन हल्लो केलो. आतां कॅप्टन सावंत तो जुगारा आड वावुरपी. म्हापशेंसावन नासनोड्या घरा वतना राती 9:15 सुमार ताचेर हल्लो जालो. ताची गाडी काबार केली. ताच्या हाताक बरोच मार लागला. पांयाकूय मातसो मार लागला. 2 मोटरसायकलीचेर आयिल्ल्या 4 जाणांनी हो हल्लो केलो. कॅप्टन सावंत त्या 4 जाणांक वळखता. जुगार बंद केल्ल्यान ताचेर तिडक काडल्या. नासनोडा कुंग्या कडेन पावलो हांव ते म्हाका कॉल येयले म्हणून हांवें गाडी उबी केली सायडीक आनी तेजेर हांव उलयतालो. 9:17 गोश्ट ही आनी उलयता थंय इतक्यान 2 मोटरसायकली म्हज्या फुडें उब्यो रावल्यो आनी धडाधड म्हज्या गाडयेचेर मारपाक सुरवात केली आनी फाटल्यान बी मारूंक सुरवात केली. तुम्ही वळखता बी? हय, तो एक गराड, ताजो भाव दुसरो तो गराड, मोहन गराड, अनिल केरकर, परशू, हे 4 जाण थंय. कित्याक हांवें तेंची हांगा काणक्या म्हाजेर अटॅक केल्ले जेन्ना 16 तारखेचा तेन्ना तेंचो जुगार बंद करपाक हांवें हें केलो. म्हापशें पुलिसांनी प्रकरण नोंद केला. चवकशी खंय चल्ल्या. कॅप्टन सावंत फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन जुगारा आड वावुरता. सरकारान जात्रे काल्यांतलो जुगार बंद करचो म्हूण हालींच तो पणजे आझाद मैदानार उपासाक बशिल्लो. गोंयांत सध्या एक्टिविस्टांक दीस वायट. अमृत सिंगाचेर हल्लो करतल्यांची वळख आनी नांवां दिवन पासून पुलिसांक टोळयेक भितर वडोवंक जमना. तें प्रकरण गोरवांचें बेकायदेशीर कत्तलीच्या रॅकेटाचें. कॅप्टन सावंताचेर संकट आयलां तें जुगाराचें. पुलीस चवकशी सोडून कांयच करिनात. एक्टिविस्ट मात आवाज काडपाचे रावनात. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेवया एक विराम.